हत्यासो पयलो दीस जेजू जीवन जाल्लो दीस एक कुटुंब जावन आमी संभ्रम्या दैवीक उतर आयकून उंडो मोडून सेवून भाव बांधवपणान जियेव्या विचित्र रस्ताराची उगडासाक हाडून पुता मुखान तारण दिल्ल्या ताका दिनवास्या पवित्रात्म्याच्या देण्यान जिवीत लाभयल्या ताळे आमचे वयर उबार ताका नावाड्या हत्यासो पयलो दीस जेजू जीवन जाल्लो दीस एक कुटुंब जावन आमी संभ्रम्या दैवीक उतर आयकून उंडो मोडून सेवून भाव बांधवपणान जियेव्या. ह्या मिसाची ते संवासात अर्गा मिस दिता स्टॅनी आनी जेन वेगस तशेंच अर्गा मिस दिता दीपक आनी प्रिया तशेंच ह्या मिसाचें बलिदान सर फिर्गस कुटुंबा खातीर भेटोवचें. मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां येदोळ सकळीत आसा बाप आश्विनाक फाल्यां पुरवांच्या दिसा तेव्हा म्हज्या फिरगेजीक वर्ग जावन येताले तांणी ह्या आमच्या फिरगेजींत 2 वर्सां तांणी दिल्ल्या त्या सेवेक आज आमी तांकां आभार मानता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांचे खातीर तांच्या मिसांवां खातीर प्रत्येक जावं मागोवंक तुमकां उलो दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आज जेजूच्या जिवंतपणाच्या दिसा आमचो बोवार्थ आचरण करूंक हे कुटुंब जावन सांगाता जमल्या. जेजून दिल्लो उपादेश आसा एकामेकाचो मोग करून जियोवच्याक आमकां आपोवणें दिलां आनी ह्या आपोवण्याक आमी सरी जाल्ली जिणी जियोवंकी आमी प्रयत्न करूंक जाय. सबार पावटी आमी ह्या आपोवण्याक आमी सरी जाल्ली जिणी जियोवंक ना. आमचो पेल्याचो आमी मोग करूंक ना. आमी हर एकल्यांक दूख येयलां आमच्या सोम्याकी आमी दूख येयलां. आमी मोगाची व्यक्ती जायनातल्या खातीर सोम्या तावन आनी पेल्या तावन आमी बोगसाणें मागया. पातकांची दुग्धन सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सुदान चमकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sir Gincharaia, Sir Podrida,
करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्या स्फुटा सौम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराची पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या बापा तुझ्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय आनी तुजी आपणायलेली भुरगीं केल्याय तर आमचेर तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर खनवळें दिश्ट घाल जेजूचेर आमी बावट दवरता देखून करी स्वतंत्रकाय आनी ससनाचें दाय जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक पयले वसाप धर्मदूतच्या कृत्या पुस्तकांतलें त्या दिसांनी पावल आनी बर्नबास लिस्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंत्योकाक पाटी आयले वाटेर आसता बावर्तान थेर रावंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें देवाच्या राजांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरां जाय अशें म्हूण तांणी तांकां बूज सांगली हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सुम्या अधीन केलें उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले पेरगेंत देवाचें उतर परगट कर जातच ते आतालियाक गेले शेकी थंय थावन दर्या वाटेन ते अंत्योकाक पाटी आयले येदोळ पर्यंत संपयल्या कामाचे सुरवेर देवाचे मजत मागून तांकां सर्पीत केल्ले हांगा पावतस सभेच्या सर संद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक तांणी कशें तांणी बावर्ताचें दार उगडलें हें तांकां विवरून सांगलें देवाचें उतर हें देवाचें वडका देवा मोचराया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवीक गाता
देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले तुझे भाग तुका दिन वाचतले तुझ्या रासवटकायची महिमा वाखाणतले आणि तुझी वाडवड प्रित्या देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची व्हडवी गाता दुसरे वचप उक्तापन पुस्तकांतले वचप तेद्वा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली पयलेसो आकाश आनी पृथ्वी नापयस जाली दर्योय नाश जालो हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेमाक देखले ओरेताक मेळूंक वेचे व्हंकले बरी नेटोवन आयते जाले ते सर्गा वयले देवा तावन देंवन येतले आनी शिवा सावन कुशीन तावन येतले एक व्हड ताळो हे परी म्हणटालो आतां आपुणी मनशा मदें देवाचो बिडार जाले तो ताचे मदें रावतलो ती ताची परजा जातली आनी तो ताचे मदें सदांच जियेता तो देव जातालो तांच्या दोळ्यांनी दुकां आनी पुसून काडटालो मरण वा विलाप रडणें वा दूख आनी आसचें ना कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला तेद्वा शिवासनांव बसल्यान म्हणटालो पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार हालेलुया 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 एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळ जुदास बायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो मोगाच्या भुरग्यानो आनी थोडोसो वेळ हांव तुमच्या सांगाता आसा एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्यांत म्हजें शीस म्हूण सुमेस्तांक कळीत जातलें देवाचे उतार हे जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ भावनो भयणीनो आनी भुरग्यानो मोगा माईपासाची जिणी आमच्या कुटुंबांत जियेल्ली आमकां पळोवंक मेळटा मोगा विशयान कितल्यो काणयो कितलीं पदां कितलीं फिल्मां कितलीं कादंबरी आमी पळयल्यात वाचल्यात आनी ही सगळीं
आमकां संतोश भरीत करतात, आमकां उत्साह दितात. आनी ही फिल्मां, कादंबरी, पदां थोडे फावटी काल्पनीक जावन उरलीं आमी पळयल्यात. देव जावन आसा मोगाचें आरंभ आनी देवूच मोग. आनी देवाच्या मोगा वरवीं जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी पाठयलो. मोग म्हळ्यार कितें म्हूण दाखोवच्याक. आनी तो मोग सोम्यान आमकां हर एकल्यांक दिलो. क्रिस्ताच्या मरणा पर्यंत बापाक खालतो जावन बापाच्या आदेशा प्रमाणे आमच्या पातका खातीर तो कुर्सार मेलो. आनी हो जावन आसा मोग आमच्या बापाचो, आमच्या सोम्याचो. आज संवसारांत साबार जाणां मोगांची येल्लीं व्यक्ती आसात. आनी बरे दाखले आमच्या घरांनी, आमच्या समारांनी साबार फावटी आमकां पळोवंक मेळटात. हो जावन आसा आमकां वट्टो संतोश. असलीं गणितां आमकां प्रेरीत करतात. एक काल्पनीक दाखलो, एक काणी ह्या परी आसा. देवाक मनशाची मागणी आयकून पुरो जाता काय? तशें जायना, पण जाल्यार एक काल्पनीक काणी. आनी जेजू देव म्हणटा, म्हाका थोडो वेळ विशेव घेवंक जाय, खंय वेचें महादूता लागीं म्हणालो खंय. ताका महादेवदूत म्हणटा, आळे तूं वयर उबार जाग्याक वच, थंय मनीस येवचोच ना, तुका बरो विशेव घेव येता. ताका देव म्हणटा खंय, कितल्याय उबार पर्वताक हांवें रावल्यार मनीस थंय सरी सोडून येता, थंय डिस्टर्बन्स जातालें. महादूत आनीक आयडिया दिता आनी म्हणटा, तूं जाता तितल्या पाताळाक वच, जाता तितल्या सकल वच, थंय मनीस येवचो ना. ते दळा देव म्हणालो खंय, मनीस कितले पोंदाक येवंक सांगता तितले येवंक ताका सकत आसा, तो खणून सयती सकयल येतालो. तिसऱ्यान देवदूत म्हणालो खंय, आतां मनीस पुराय ह्या संवसारांत आसा, तूं शिदा चंद्रलोकाक वच, थंय कोण्णी डिस्टर्ब करूंक येवचो ना, कोण्णी येवचें ना थंय. ताका देव म्हणालो खंय, लोक थंय येवन पावला, थंय म्हाका विशेव आसचो ना. महादूतान चिंतलें खंय, आनी खंय सोम्यान वचून रावचें, आमच्या देवान वचून रावचें. ताका देवदूत म्हणालो खंय, तूं मनशाच्या काळजांत वचून राव, तूं मनशाच्या काळजांत वचून राव, तुका थंय विशेव मेळटलो. देव म्हणालो खंय, हांवें थंय आसचें आसलें, थंय हांवें विशेव घेवचें आसलें, थंय हांव न्हू मोग भायर येवचो आसलो. साबार जाणांची काळजां दाड्डी जाल्यात, कशें हांवें थंय वचून रावचें? मोगाळ भाव भयणीनो, राग, मोसोर, हट हें सगळें मनशाचें काळीज दारून केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. सोमी आमच्या काळजांत, देव आमच्या काळजांत आसून आनी हो मोग हेरांक दिवंक आमकां आपोवणें आसा, पूण आमचीं काळजां थोडे फावटी दाड्डी जाल्यात. आमच्या काळजांत देवाक सोम्याक रावचें बिडार नासतना जालां. मोग म्हळ्यार काळीज, हार्ट हें सिंबल. केदाळाय मोगा विशयांत आमी उलयता आसतना आमकां उडासो हार्ट हें कित्याक जावंक पुरो असलें सिंबल यूज केलां. हार्ट केदाळाय एक्टीव आसता. जर तें एक्टीव ना तर आमी आमचो जीव सोडलो म्हणून अर्थ. आनी मोगी सदांय एक्टीव आसूंक जाय आनी तो सदांच हेरांक जीव दिवंक जाय. आमकां जीव दिवंक जाय, हेरांकी जीव दिवंक जाय. आनी असलें आमचें काळीज जावच्याक सोमी आमकां आपोवन पळयता. तर आमचें काळीज एक फावटी व्हरून पळोवया. आमच्या काळजांतल्यान कितलो मोग भायर सर येता. आमच्या काळजांत न्हू आमच्या कुटुंबांत कितलो आमी मोग दिता. आमच्या समार्यांक, आमच्या समाजांत आसल्यांक, आमच्या सांगाता काम करच्यांक कितलो मोग आमच्या काळजांतल्यान येता तें आमकां आसचें सवाल. देवाचो मोग सर्व काळार आनी सर्व मनशांक म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां शिकयता. आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पाऊल आनी बार्नबास
पहिले मिसांव संपोवन फाटी येत आसतना ते मोगाच्या शेगुणा विशांत कुटुंबा विशांत आनी कुटुंबांत एकवट सांबाळच्या विशांत ते आमकां कळीत करतात. आयच्या सुवातेंत आमी आयकता जेजून एक नवो उपादेश दिवचो आनी तो जावन आसा मोगाचो उपादेश. सांजुवांच्या अध्यायांत जेजूच्या मोगा विशांत बोवापुरबायेन उल्लेख केला आनी निमाण्या ब्रेस्तारे दिसा हेंच वासापी आमी आयकून घेता. हांव तुमकां नवो उपादेश दिता म्हणटा सोमी. आनी कसलो हो नवो उपादेश? तर पोरनो खंयचो उपादेश आसा म्हूण जालें. नवो सोमी दिता तर सोमयान दिवचो नवो उपादेश. हांवें कसो पळय तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग करा. हांवें कसो तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. शिसांक त्या घडये कांय समजना जावं पुरो. शिसांनी अशें चिंतलें, जेजू एक रायाळ मनीस जातलो, कुर्सार मारता आसतना तो कुर्सातावन देंवोन ताच्या वैरींक तो नाश करतलो असलें कांय चिंताप आसलें जावंक पुरो. पूण सोमयाचें चिंताप आसता दुसरें. जर कोण पातकी सोमया लागीं आयलें, सोमया तांकां बोगसाण दिवन मोगान पाटी धाडलें. जर कोण सोमया लागीं गूण जावंक आयली तांकां गूण कर मोगान धाडलें. जर कोण सोमया लागीं बेसांव घेवच्याक आयलें तांकां बेसांव दिवन पाटी धाडलें. शिस भियान कितेंच नासल्या वेळार सोमयान तांची भेट केली. सोमयान तांकां मोग दिलो आनी सोमयान तांचें मिसांव करूंक पाटी धाडलें. कुर्साच्या मरणा वेळार सोमी म्हणालो ते कितें करतात ते तांकां नेणा. सोमयाक कळितालें ते कितें करतात म्हूण सोमयाक कळीत आसलें, तरी सोमी म्हणालो ते कितें करतात म्हूण तांकां कळीत ना. पळया कितले नेनारपणाची उतरां सोमयान त्या कुर्सातावन सांगली. ते कितें करतात तांकांच कळीत ना. सोमया तांकां बोगोस मोगाची उतरां सोमयातावन आयली. तर सोमयाची आमी पाटलावदारी. आमकांय तो नवो उपादेश पाळूंक आपोवणें दिला. शिसांनी हो उपादेश घेतलो आनी तोच सोमयाचो स्वाद, सोमयाचो मोग लोकांक वांटलो आनी तोच मोग आमकांय वांटूंक आपोवणें दिला. पेल्याचो मोग करचें म्हळ्यार तें सलीस न्ही. एक रागाचे व्यक्ती सोगडास काडा, तुमचें काळीज बडबडबड जाता जावं पुरो, दांचा बाजे पडटा जावं पुरो. आमकां कोणी दूख येयली आसा तर तांचो मोग करा म्हळ्यार तें तितलें सलीस न्ही. पूण सोमया तावन आमी शिकया. देखूनच सोमयान म्हणलो हो नो उपादेश म्हजे तावन शिका. सोमयाक दूख येयल्याक, सोमयाक जिवेशी मारल्याक सोमयान मोग केलो. तर आमी सोमया तावन शिकोवन एकामेकाचो मोग करूंक आमकां आपोवणें दिलां. ए कॅन्डल लुजीस नथींग ऑफ इट्स लायट बाय लायटनींग अनदर कॅन्डल. जळच्या वातीतावन आनीक वात पेटयल्यार जळत्या वातयेचो उजवाड उणें जायना. देखून आमचो मोग हेरांक दिल्यार आमचो मोग उणें जायना, म्हाका आमचो मोग सडटा. देखून आनीकी चड मोग आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजेंत येवंक शकता. देखून सोमयाची आमी देख घेवया. जुवांचो वाजेल आखरेक अशें म्हणटा, सोमयान केल्लीं कामां साबार आसात पूण बरोवच्याक तितलीं पुस्तकां पावची नात. म्हणजे सोमयाचो मोग वर्णुच्याक पुस्तकां पावची नात म्हणून सांजुवांव म्हणटा. आनी तें आमी सोमयाची जिणी पळयता आसतना आमकां समजता. लव जेन्युइनली अँड यू मे डू वॉट एवर यू विश. पयलो खरो मोग कर, उपरांत तुका जाय तें कर. आमच्या कुटुंबांत आमी पयलें प्रारंभ करया. एकामेकाचो खरो मोग करूं, खरो मोग सोड दोडकन सोंसणीकायेन एकामेकाक सुदारसून व्हरून आमच्या कुटुंबांत एक खरो मोग केलें तर तो मोग जेन्युइन जावंक पावतलो, खरो जावंक पावतलो. सोमयाची कृपा हाका गरज आसा. सोमयान आमकां हर एकल्यांकी उपादेश दिला. आमच्या कडेन साबारा कडेन लायसन्स आसा, ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा, पूण साबार जाणांक ड्रायव्हिंग लायसन्स आसून ड्रायव्हिंग करूंक गुत्तना. आमी एक्चुअली ड्रायव्ह करून व्हरूंक दिल्लें आमचें लायसन्स आमच्या पॉकेटींत आसा.
सोम्यांनी आमकां असोच उपादेश दिला पूण तो बायबलांत मात्र आसा तो आमी उपयोग करूंक प्रयत्न केल्यार मात तें फळादीक जातालें सोम्याच्या नांवान आमी हांगासर आसा आमच्या कुटुंबांत राग मोसूर मोगाचें उणेपण आसा तर सोम्या लागीं मागया सोम्या तुवें दिल्लो उपादेश आमच्या कुटुंबांत आमच्या सहसमारा आमच्या समाजेंत तूं मोग दिवं तुजें शीज जावन जिवंक आमकां आदार दी उबी रावया आमच्या बाबाताची उसारणी आमी करया सतमंतां देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तशें एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या गर्भे सुमावलो आमकां मेतान जल्मालो पोंच पेला ताका ताणें कोसोसलेत ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपेलो तो मेल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेलन तो जिवान जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तेंतां जिव्या आनी मेल्यांची मनसिबी करूंक येतालो सुतमांतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पथकांचे मुखसाने कुडीचे जिवानपण सस्नाचें जिवीत आमेन मुखार भाव भयणीनो आमच्यो गरज्यो आमचे तें सवा आमच्या बापाक आमी समर्पण दिवया तुमची जबाब आसतली बापा पवित्र बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेचे प्रमुख जबाबदारी आपल्या वयर आजच्या धार्मीक मुखेल्यांक ताणें तांच्या ताब्यान दिल्ले क्रिस्ती समुदायाक मोगान आनी देखीन सांबाळूंक आनी पुरक वातावरण ऋतू करचें तांकां म्हज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक भर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांच्या तबेन आजच्या परजे बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थपणे योजना मांडूंक आनी प्रामाणीकपणान कार्यांत करूंक तांकां तुज्या सेवेच्या स्पिरितान भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिरगजेच्या सर्व संघ संस्थांनी सर कुटुंबा खातीर प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्या खातीर मोगा समेच्या मनोभावान योजना मांडूंक आनी कार्यगत करूंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे भावार्थांक शेळिल्ल्या क्रिस्तांव भाव भयणींक तशें आमच्या भोंवतणी अक्रिस्तांव भावण्यांक आमकां आमच्या मोगा समेत जिवन क्रिस्त वळखूंक प्रेरण जावन म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आमच्या क्रिस्त वावड्यांनी तशें युवा जाणांनी आपल्या वडिलांक विधेय जावन क्रिस्त मावल्यांनी वाडोवंक बरें शिकप जोडून उंच पावल्या वाचूंक आनी थोड्यात देवापणे लाभूंक अशें बेसावन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे एवकारिस्ताच्या म्हज्या भोंवती जमा जाल्ल्या सोम्याच्या मानवेन दिसपडट्या जिवनान कार्यगत करूंक तुज्या मोगान आमकां भर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आमच्या गरजां खातीर आमी मागया सर्गींच्या बापा तुवें आमकां मोगान जिवंक आपोवणें दिलाय आमचें कुटुंब तुका सदांच मानवाचें तशलें जावंक आनी कुटुंबांत एकवट माया मोग आसूंक माया मोगाची जिणी जिवंक आमकां जाय अशें आदार करपा तूं दी म्हूण तुजे लागीं मागता हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन Ge bapa ho for vauraso gutamcha mogaso katya karzan mortya mokan duka aspetoso kirkoramchi jivan तुका भेटून दिता सेवेच्या स्पिरिता आमकां भरमून मागता बापा
फाटन दैविक तुझे बेसा कुर्बेन आमकां लेखन पाळच्याक तुझे मिसा म्हज्या भावान भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदां देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. ससनाच्या देवा आमी सरकार पावच्या दीस आमकां तुजी काशा पजा करून तुवें जिवे मंदीर तुवें आमकां केली. हे वेदी भोंवती जमा जावन आमी तुका भेटयता त्या वैज्ञा वरवीं तुज्या जिव्या मंदिरांत तुका महिमा मेळो आनी आमी ह्या मंदिराचे जिवे फातर अधिक पवित्र जावन सर मनशाच्या दोळ्या मुखार तुजी अगणित पवित्रकाय फांको हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पूर्ण आदी करून ह्या उत्तम काळाक तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बाली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांबकाणो संपलो आनी विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपून कायेक तो पावलो. देखून पासकांच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सदळबार निरंतरी गायता तुझे हे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या सर्वेस्पराची नांवीं एका ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करस्तम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून ही दनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसुपेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोळे. ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूची. तीच बरी जेवण जातास ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्याने सस्ते कराराचे हे रगा पातकांचे बोक्साने मेळशाक
तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासो ते वारतले हे म्हज्या उगडा साकरात. भावार्थाचो गूट परगटूया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोम्या. संवसाराच्या सडवण दारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. जिविताचो मुंडव आनी सुरवंची काल्स तुकां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेर मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचे विस्तारलेले पवित्र सभेचो गुडासकर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावलो आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो पुरवोसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुल्त कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागेवन झुजे बागेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवळ्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदनाची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले मागणे सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस काय दी. सर्गींचे बागान आमच्या सुडवंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर तकतेले आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सरपातकांत सुटे सराकांतांतली आमकां वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस घाल. तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं. एकामेका पळोवन हांसो पटोवन शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा मोग आनी वस्त जेजू क्रिस्त ताच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या वरान म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्याच्या जेवणाक आमी मुखार सरया ताचे संगी रावुया. सासनीक जिणयेचे आमी खाण सेव्या नवें जिविता जोडया. ये सोम्या तुये दूर
Patka kaluk muzodaga Setawatin makasele Sumya tuye दैविक जीवदाता रहे तुझा गोपन्ना काली पर सर्गींचा सुखात पावन दाखवली संगी आम्ही एक जाऊन राहूया येतेच फळ आम्ही जोडूया सोम्याच्या मोगान आम्ही तीर जाऊन राहूया जिन येजूजान जय जोडूया ये सोम्या तू ये दुर्बोळ्या बिडारनी पाका काळूक मुजो दावडा सखा वाटेन म्हाका सले ये सोम्या तू ये दैवीक जीवदाता रे तुझा गोपन्ना काली पर सर्गींच्या सुखात उभी राहूया. प्रार्थुया. खनवळ्या बापा सर्गींच्या देण्यान तुवें आमकां बरलाय आमच्या आदल्या पातकी सलींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बशया कळोवन सोमारा सांजेर स्त्रियांच्या सोडोलेटीची जमत आसतली. SSLC आनी PUC परीक्षेंत 90% वयर अंक आपणायल्या भुरग्यांची नांवां आनी विवर तशेंच मार्क्स कॉपी आनी फोटो फेरगस दफ्तराक दिवचे हे आमी बेंदूरच्या ताळ्यांत पब्लीश करता. बाप आश्विन मेयाच्या 7 तारखेर पुरवां मंगळारा दिसा सांजे 5 वरां हो मंजूर फिरगजेक ते वर्ग जावन येतले. जर कोणायकी हो मंजूर फिरगजेक येवंक मोन आसल्यानी तांणी तांची नंबर ऑफिसाक सोमारा सांजे भितर ऑफिसाक दिवचे आनी तांच्या वाहनाची वेवस्था करची. बाब विवियन निशांत रॉड्रिगेस नवो याजक नवो सहायक विगार आमच्या फिरगजेक फाल्यां 16 तारखेर सांजे 4:30 वरां ते हांगासर येतले. आमच्या फिरगजेचो म्युजीक कीबोर्ड पाड जाला तो रिपेर करूंक जाय तो खर्च आसा तसो खर्च नव्या कीबोर्डाच्या रेटींतलो जाता. आमची 4 गायन मंडळ हांगासर आसात. जर कोणायकी स्पॉन्सर वा दान करूंक खुशी आसा तर तांणी बिगाराक मेळचें. शिवबाग 3ऱ्या वार्डाच्या एका दानीन रुपये 10,500 इमाज पेंटिंगाक दान जावन दिल्यात. दान दिल्ल्या कुटुंबाचेर देवाची विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. पादुआ प्रायमरी पादुआ हायस्कूल कन्नडा इंग्लीश मिडियम पादुआ PUC आर्ट्स आनी कॉमर्स
पादवा डिग्री BCom BBM आनी BCAक ॲडमिशन प्रारंभ जाल्ल्यान समान जाल्ल्या दफ्तराक तुमी संपर्क करचें आनी तुमच्या भुरग्यांक आमच्या पादवा इन्स्टिट्यूशन्साक धाडूंक आमी विनंती करता. सान लुईस इवनिंग कॉलेजीक ॲडमिशन्स प्रारंभ जाल्यांत सर्तीक विवर नोटीस बोर्डार आसा. आदल्या इतरा मिसा वेळा जमो जाल्ले दान रुपये 50,780. तुमच्या उदारा मनाक देव बरें करूं. उभी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दायकन 5 मिनटां बसया. चड लांब जायना कित्याक आनी एक मीस आसा तुमी जाणात. आनी ह्याच्या दिसाचें महत्व आमी सर जाणाव. बाब अश्विन क्रास्ता 2 वर्सां आमच्या फिरगजेंत ताची अमूल्य सेवा दिवन ताका आनी एका फिरगजेक वर्ग जाल्या वखदां आमी हांगासर आसा. ताच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणून लांब स्पीच करन कांय फायदो ना. तुमी जाणात कित्याक आमी ताची सेवा जाणाव आनी आमी काळजांत जावन ताका देव बरें करूं म्हणचें. मोगाळ फादर अश्विन बिंदूर फिरगस आनी आमी बिंदूरचे याजक तुमच्या 2 वर्सांच्या सेवेक आभार मानता. बिंदूर फिरगजेंत येता आसतना कोविड-19 प्रभाव सडस आसलो जाल्ल्यान सडीत सेवा सुरवेर फिरगजेंत दिवंक भोव त्रास आसले. जाल्यार घरांत आनी आमच्या गवळीक वावराक तुमी मोठो सहकार दिला. सदांच तुमच्या सहकारान तुमी तयार आसल्यात. जायतो गवळीक वावर भोव यशस्वी रितीन जावंक आनी फिरगेज जायतीं कार्यक्रमां भोव शिस्तेन जावंक तशेंच लोकांक उपकारचें जावंक तुमी मस्त वावुरल्यात. ह्या वरवीं म्हाका म्हजी जबाबदारी जाता तितल्या बऱ्यान जावंक साध्य जालां. ह्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देखल्याक फिरगजेंत पयलो कुमगार क्रिस्मो फिरगजे हंतर प्रादिताचो काळ तसोच ताचो वावर तशेंच भगवंत हप्त्यांतली जबाबदारी भोव वेवस्थीत रितीन तुमी घेवन ती भोव वेवस्थीत रितीन तुमी ती संपूर्ण करूंक वावुरल्यात आनी मार्गदर्शन दिलां. आनी आमच्या युवजनांक आनी भुरग्यांक तुमी मार्गदर्शन दिलां. आल्तार सेवकांकय तुमी तांच्या वावराचें मार्गदर्शन तुमी दिलां. ह्या सर्व विशयां खातीर आमी तुका फिरगजकारांच्या आनी म्हज्या नांवान आनी सगळ्या याजकांच्या नांवान आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या याजकांक तुवें दिल्या सांगातपणाक आनी आमचें जिवन पाद्रेबांच्या घरांत संतोशाचें कुशलायेचें आनी बऱ्या समजणेचें हें तुमकां समजोवंक आमी संतोशान आसा म्हूण सांगून हांगा आनी तांतूंत ताचो पात्र मस्त आसा. ह्या बऱ्या समजणेचो जावंक फादर अश्विन तुमचो सहकार आनी म्हज्या सांगत आसल्या सर्व याजकांच्या नांवी ह्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. वा मंजूर फिरगजेंत आनी ताच्या उपरांतल्या वर्सांनी तुमच्या वावराक आमी सर बरें मागता आनी आमच्या मागण्याचो आदार तुमकां बसयता. सान सेबेस्टियन फिरगज बेंदोर 15 तारीख मेयाची 2022. थँक्यू. हांव आतां आपण दिता फिरगजेचो उपाध्यक्ष परत फिरगजेच्या नांवान 2 शब्द तांकां उपकार मानचे उलयतलो. मोगाल फिरगजकारांनो देव बरो दीस दिवं तुमकां. आज मिसाची पिटवणी केल्लो आमचो सहायक विगार मानेदीक बाब अश्विन क्रास्ता वर्ग जावन हो मंजूर वेता आसतना तांकां बरें मागोवंक सर फिरगजकारांच्या तर्फेन सर धर्म भयणीच्या तर्फेन बरें मागोवंक हांव आशेतां. 2020 वर्सांच्या जुनाच्या 30 तारखेर मोडंकाप फिरगजी तावन वर्ग जावन आमच्या बिंदूरच्या सेवेक नेमक जावन ते आयिल्ले. आमकां गोत्त आसा तेन्नाच कोवीड पिडा आसली आनी तांकां कार्याळ सेवा दिवंक तांच्यान जालें ना. जाल्यारय तांच्या तांकी पुरती वर्ती सेवा तांणी दिल्या. प्रत्येक तरान आमकां गोत्त आसा विगार बापानींच सांगलें
तांच्या जबाबदारेंत मोठो सहकार तांकां तांणी दिला आनी तशेंच न्ही आसता आमच्या फिरगजीच्या सर प्रमुख कार्याळ सेवा तांणी दिल्या तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तांणी दिल्ल्या सेवेक आमी तांकां आभारी जावन आसां सर फिरगजगारांच्या तर्फेन सर दर भयणीच्या तर्फेन सर फिरगजगारां हांगा येवन आसलीं आनी हांगा सर्व आसलीं तांच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी बरी भलायकी मागता आनी तांचें मिसांव काम करूंक देव तांकां कृपा दिवं दी म्हूण मागता तांच्या मुखल्या कामांत वा मंजुरांत देव तांकां सांगाताच आसूं दी तांचें बरें काम मुखारसून वचूं दी म्हूण सांगून सदांच आमच्या तेरसार आमी तांचे खातीर मागया आमच्या फिरगजीचे तर्फेन तांकां आमची एक मोगाची काणी दिवंक हांव आशेतां आनी तशेंच आमची कार्यदर्शी मेवीस रॉड्रिगस तिणेंय मुखार येवन फिरगजीच्या तर्फेन फुलांचो तुरो दी जय म्हणून हांव मागतां आनी आमचे मोगाळ युवजणी हांगा मुखार आयल्यात तांकां तांणी येवन फुलांचो तुरो दिवचो तांच्या कितें पयलें आमी मुखार येता आरे फादर वॉल्टर डिमेल्लो फादर आश्विन बंटवळ आसतना विगार जावन आशिल्ले आनी ताचे उपरांत ते परत हांगा मेळ्ळे देखून तांकां एक शॉल पांगुरचें मुखेलपण तांणी घेसय म्हूण सांगून हांव तांची विनंती करतां आमी सर याजाक सांगता मेळटा वायसीएसाच्या बाबतीन वायसीएस अध्यक्ष भविष्य तांचो प्रतिनिधी तांकां हांव फुलां दिवन मान करतलो दुसऱ्या कोणाकय फुलां दिवंक आसत जाल्यार तुमी फुलां दिवयेत फुलां घालयेत आतां फादर अश्विनाची दोन उतरां म्हाका विगार बापानो याजाक बापानो तशेंच धर्मीक भाव भयण्यांनो आनी फिरगजगारांनो हांगासर हांव उबो आसां देव बरें कर म्हणची थोडी उतरां उलोवं चड अनुभव म्हजो मानेस्त एडी सिकेर ताणें वॉयस ऑफ बेंदुरांत बरें करून लिखून तातूंत घालां तुमी वाचलें तर म्हजो अनुभव थंयसर आसा आयच्या दिसा हांव संतोश भरीत काळजांत उबो आसां 2 वर्सांची सेवा दिवन अनेक फिरगजेक वचूंक हांव आयतो जालां म्हजी सेवा कशी जाली आखरेक इवॅल्युएट करता आसतना आय एम सॅटिस्फायड फूल ऑफ हार्ट म्हणजे फूल ऑफ जॉय आय एम रियली हॅपी येता आसतना म्हाका उडास आसा बंटवळ टावन हांगासर कोवीड आसलें वायट मास्क शिवून म्हाका दिल्लें आनी तें घालून धाडलें हांगासर ग्लावज घालून बुकांत पर आमचीं नांवां बरयल्यांत म्हाका उडास आसा आनी दार उक्तें केलें एकल्या मुस्त पयस बसूंक आसलें हांगासर बसतना पयस बसूंक आसलें उडास आसा आनी तसल्या संदर्भार आयलो येवन एक हप्त्या उपरांत मागीर फूल लॉकडावन्स हांगासर म्हाका कोणाची वळख नासली पूण हांगासर उरलो मागीर थोड्या स्लोली स्टार्ट जाली हांगाची मिनिस्ट्री ही फिरगज भोव वापरपाची फिरगज आमच्या दियसिजीन्स मालगाडी आसा पूण 100 वर्सां हांगासर जाल्या सान सेबेस्त्यांक समर्पण दिल्या आनी प्रत्येक रितीन आमच्या फिरगजीचो पयलो विगार मोन्सिंजोर रायमान मास्कारेनस देवाचो सेवाक म्हणून ताका आतां आपयतात आनी तो एक बरो एक याजाक जावन ताणें सेवा दिल्या कित्याक ताच्या वरवीं हांगासर फिरगज चलोवन आसा ताच्या इनिशिएटिव्ह वरवीं ताका आमी मान बागयता हांगासर म्हाका आयिल्ल्या वेळार आमी 2 जाण आसले
पंटवळांत पूण हांगासर एक व्हडली कम्युनिटी मुस्तू ह्या जाग हांगासर आसले देखून कितेंच उणेंपण बगुना आमचो फादर विगार विन्सेंट मोंतेरो तांकां मुस्त जण एसिस्टंट्स मेळ्ळ्यात तांकां मुस्त जाणां मेळ्ळ्यात तांकां पाद्राबांचेर बरो मोग सुदारसून वचचे ह्या जागते आनी सगळ्यांक तांकां पसंद करचे ह्या जाग हांगासर कोणी आयिल्ले तांच्या विशयांत पसंद करूं म्हणलें ना देखून आमकां हर एकल्यांक सहायक विगारांक फिरगजीचे चड विगार इम्पॉर्टंट देखून आमचो विगार बरो आसलो सगळ्या 2 वर्सांनी बरें मार्गदर्शन दिलां बरें सुदारसून व्हरलां बरें गायडन्स तांणी दिलां ताच्या सांगाता म्हजो आदलो विगार आतां आमच्या सांगाता वस्ती जावन असो बाप वॉल्टर डिमेलो ते बरें करून गायड करतात बरें करून सांगतात कितें करूंक आसा बरें करून कंपेनी दितात आमकांय खुशी जाता सांगातास ह्या वर्सा एक नवो याजाक जावन आयिल्लो आसलो फादर रॉन्सन पिंटो आमी तो म्हाका जुनियर पूण हांगासर आमी बाबांव बरीं आसल्या बरें हांवें तांकां आपयता आसतना पाद्राबास म्हणून आपोवचें तांणी म्हाका पाद्राबास म्हणून आपोवचें आमी नांवार काण एकामेकाक उलयल्ले ना देखून एकामेकाक बरें रेस्पेक्ट दिवन आमी हांगासर उलयल्या बरो पाद्राब बरें इनिशिएटीव काणी घेवनसो बरो सांगात दिवनसो असलो आमकां पाद्राब फावो केला देखून बरें काम करूंक आमकां साथ जालें सांगाताच आदल्या पावटी आसलें बाप नेल्सन पेरीस बाप ऑल्विन सेरवा ही दोगी म्हज्या जिणेंत बरें पात्र घेतल्यात बरी मिनिस्ट्री करूंक बरें सर हांगासर वावर करूंक तांचोय उडास काडटाय तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगजीन सभा सिस्टरां आसात ती सिस्टरांक सदांच आमकां मोगाची आमकां उपकार पडची जावन आसात सगळ्या सुपिरियर जनरल आसा हांगासर ती कांय सुपिरियर्सांक सिस्टरांक तांणी आमकां कुमो केल्या तांचोय उडास काडटा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगजींत गवळी परिशद आसा उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गुरकार प्रतिनिधी साबार जाणां आसात कितली बरी सेवा दितात आमच्या वाड्याच्या बेजमेताक येता आसतना वाड्याच्या भेटीक येता आसतना तांच्या घरांनी भेट करता आसतना कितलो सहकार तांणी दिला तांचो त्याग सॅक्रिफीस आनी तांकां हांव देवाची बेसांव मागता तांचोय एक मोठो सहकार आसले देखून हांगासर बरो वावर करूंक जाला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा ताच्या सांगातास आमच्या सांगाता गायन मंडळी आसा गायन मंडळींनी मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक तांणी कुमो केल्या आमचे स्टाफ्स आसात तांणी आमकां कुमो केल्यात हे सगळें बरें तरान करूं वेळाचो आभाव आसा देखून ल्हान उतरां हांवें गुंतून सांगची आनी तुमी मोगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या कुटुंबादारानो म्हजी सैरी देरी म्हणया तुमी कित्याक तुमी तुमच्या कुटुंबा असो म्हण घेतला तुमच्या घरांनी भेट दिता आसतना कितलें बरें म्हाका संतोश पावला हांव 6 दिसांनी 6 वाड्याकी पावला वचून 6 दिसांनी 6 वाड्याकी पावला सगळ्या वाड्याक वचून पावला सगळीं खंयसर घरां आसात म्हणून सदांच म्हाका आतां कळीत आसा आनी तुमच्या घरा आयल्या वेळार कितलो मोग तुमी दिला इगर्जेक येता आसतना भायर मेळ्ळ्यात ह्या दिसांनी म्हाका वचोंक आसा म्हणटा आसतना साबार जाणांनी मॅसेज येवन मेळ्ळ्यान देव बरें करूं म्हळां मागता म्हणून म्हळां तशें म्हणटा आसतना तुमच्या कुटुंबांतलो याजाक म्हणून तुमी म्हाका मानून घेतला हांव एक तीक्ष्ण व्यक्ती तीक्ष्ण म्हळ्यार डिरेक्ट उलोवचो व्यक्ती हांव कांय लिपोवन दवरचो न्ही हांव म्हाका उलयचें कितें आसा सगळें हांवें उलयचें देखून थोड्यांक थोडे पटी हर्ट जाला जावंक करो ताका म्हाका भोगसाण दिया आनी तुमच्या सांगाता वावरूंक तुमचो सहकार तुमी म्हाका दिला सगळ्या बऱ्यापणा खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सेकेंडली देवा खरगा म्हाका रडोवंक येवना हांव इल्लो इमोशनल मनीस देखून फुल्ल कंट्रोलर आसले बरी आसा देखून ही फिरगज बरी फिरगज तुमकां देव बरें करूं अखेरीक तांचो आदलो विगार तांकां आदेवस म्हणटा म्हळ्यार हांगा तावो न्हू तांकां हांव आपोवणें दिता ताचे उपरांत निमाणें खंदार जाल्या उपरांत कोणागेर सुमार जाणां येवन मेळ्ळ्यान काय पाद्राबाक आनी वाटेर मेळ्ळ्यान काय आनी कोणा मेळोवंक आनी बेसा मागोवंक जाय जाल्यार मिसा उपरांत पॉलिटिकोंत पाद्राब तुमकां मेळटलें. हें गीत बोदुकाची आयल्याज घडी अंतराळाचेर मांडल्यान मोडा आदेश तुमकां म्हणो फादर आश्विन हर एकल्याची बावल्यान तोंडां We miss you, yes we miss you, Father Ashwin. We love you, yes we love you, oh Father Ashwin.
Hanga tumi kelli boringama Wamanjuran defa korundi Sabestiau lagi maguna desmonta Binduci dewaci perza We miss you, yes we miss you Father Ashwin We love you, yes we love you Oh Father Ashwin Thank you. तुमचे सर्वांचे बेसांव घेवन अखेरच्या गीताक आमी उबी रावया. Kazacha Gondiamucha Nemantuka Borvosamcha Mai Moinachi Dulubrani Chernang Tuja Laktau Mai Moinachi Dulubrani Chernang tuja laktau mai Mugal puta sawe Auquar moria shirvati mamka San Sebastian Am apăsat विनंती कर Agiun cursace curven nivaram kam ce deva am ce dushmanam bapace, putace, pavitr atmece navi